अच्छा भाव भयणींनो, कालच्या दिसा म्हणजे नोव्हेंबर 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्ताची दबाजीक परब आचरण केल्या उपरांत पवित्र सभा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सरल्या भावार्थ्यांपासून मागूंक आमकां आपोवणी दिता आनी ह्या दिसा विशेष रितीन मेसां भेटोवन तांचे खातीर शिमर्थ्रेंत वचून मागणी करून तांच्या साल्वसांवा खातीर मागूंक आमकां आपयता. आनीक मेल्ल्या खातीर मागचें, तांच्या साल्वांसा खातीर मिसां भेटोवचे ही रिवाज आदींतावनूच आमच्या पवित्र सभेंत वा क्रिस्तांव चरित्रेंत आमी आसचें पळयता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयल्यार थंयसर तोबीत मेल्ल्या लोकांक मातेक पावचें बरें काम म्हूण चिंतून तांचे खातीर आपली सेवा तो दिवन आसलो. कित्याक मेल्ल्या लोकांक आमी बऱ्या भाशेन गौरवांत आमकां मातेक लायना जाल्यार भोवशा तांचो आत्मो तांच्या कुडी भोंवतणीत घुंवतेत आसता म्हणलेली ताची वा तांची पातळी जावन आसली. आनी उपरांत आमी पळयता माकेबेवाच्या पुस्तकांत थंयसर जुदास माकेबेव आनी इतर ताचे भाव तांच्या पुर्वजां खातीर मेल्ल्या तांच्या भाव भयणी खातीर मागणे करचें आमी पळयता. पूण आज पवित्र सभा विशेष रितीन आमकां पुलगतींत आसल्या लोकां खातीर मागणे करूंक आपयता. तर पुलगत्र म्हळ्यार कितें आनी ह्या एक सवालाक जवाब दिवंक हांव तुमचे मुखार एक दृश्टांत दवरतां. दोग इश्ट आसले आनी एकलो पुलगत्री विशांत पातेना आसलो आनी एकलो पुलगत्र आसा म्हणलेलें तो पातेत आसलो. आनी ते दोगी लोक एक दीस सकाळीं उठून भायर भोंवडेक वयतात आनी भोंवडी जाल्या उपरांत ते तांच्या घरा जेवणाक म्हूण येतात. जो पुलगत्रेंत पातेतालो तो ह्या ताच्या पातेन आसल्या मनशाक म्हणटा आमी दोगी लोक जेवणाक वशा. आनी हो पातेन आसलो मनीस म्हणटा नाका, आमी भायर तावन येयलात, आमी नितळ जाया आनी नितळ जाल्या उपरांत आमी जेवणाक बसया. आनी तेन्ना जो पुलगत्र आसा म्हूण पातेलो मनीस म्हणटा पुलगत्र जावन आसा होच एक जागो, जो आमी कितलेय नितळ आसा म्हूण आमी चिंतूंक पुरो, पूण आमी मेल्या उपरांत आमकां आनीकय नितळ करूंक एक सुवात आसा आनी ताकाच आमी म्हणटा पुलगत्र. आनी थंयसर आमी नितळ जाल्या उपरांत आमी देवाच्या राजांत भितर सरता. आनी आज पवित्र सभा विशेश रितीन आमकां पुलगत्रेंत आसल्या आत्म्या खातीर मागूंक आमकां आपयता. तर आमी कित्याक पुलगत्रेंत आसल्या आत्म्या खातीर मागूंक जाय? आतां मनीस संवसारांत आसता आसतना ताणें ताचेच खातीर मागेत, दुसऱ्या खातीर मागेत, जावं ती मोन पावल्या आत्म्याच्या साल्वसांवा खातीर मागेत. पूण एक फावटी मनीस मेल्या उपरांत ताणें ताचेच खातीर मागूंक जायना, पूण ताणें आमच्या खातीर मागूंक जाता. देखून हे आत्मे जे पुलगत्रेंत आसात ते असहाय्यक जावन आसात, तांचेच खातीर ताणें मागूंक जायना. आनी ह्याच खातीर पवित्र सभा आमकां सांगता तांचे खातीर मागूंक जाय, मिसां भेटोवंक जाय आनी तांची ल्हान व्हड पातकां खंयची आसा जाल्यार देव तांकां बोगसाण दिवन सर्गीच्या राजांत आमच्या मागण्या मुखांतर तांकां एक भाग फावो जातलें म्हणलेलें आमकां ही पातणी पवित्र सभा शिकयता. तर ह्या आमच्या भावार्थ्या खातीर मागया. आनी दुसऱ्यान संवसारांत जायते आत्मे आसात जे आत्मे अनाथ जावन आसात, तांचे खातीर कोणीय मागना. देखून पवित्र सभा परतून हो दीस आमकां दिवन तांचे खातीर आमी मागूंक जाय म्हणलेलो एक बरो सुयोग आनी एक अवकाश आमकां दिता. आनी आमी पळयता पवित्र सभेच्या चरित्रेंत ही एक पोरण्या सोल्ल्या तावनूच आरंभ जाल्ली एक रिवाज आनी नव्या सोल्ल्यान ताका नवो अर्थ दिता. क्लोलीचो मठाधिपती ओदिल्लो म्हणलेलो सुमार 1040 इस्वेंत हे एक देवस्थान एक भक्तीपण तो आरंभ करता आत्म्या खातीर, पुलगत्रेंत आसल्या आत्म्या खातीर मागूंक. आनी पवित्र सभा ही ताची बरी रिवाज घेता आनी अशें सगल्यांनी नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सरल्या आत्म्या खातीर मिसां भेटोवंक जाय, मागणी करूंक जाय म्हणलेलें एक आदेश दिता. आनी त्या हांव आज म्हणसर आमी मागता. देखून आयच्या भागी दिसा आनी विशेष रितीन नोव्हेंबराच्या 1 ते 8 तारीख म्हणसर पवित्र सभा आमकां विशेष इंडिव्हिज्वल्सां दिता आनी म्हणटा शिमत्रेक वचूं जाय, जावं ती सतमंता वा आमच्या बापा आमी भेटोवच्या वरवीं आमच्या सरल्या भावार्थाची पातकां बोगसतात आनी तांकां सर्गार वचूंक सर्गींच्या वैकुंठांत सूख भोगूंक एक आमच्या मागण्या वरवीं अवकाश जातलें म्हणलेलें आमकां शिकयता. तरी बरी साल, बरी संप्रदाय आमच्या भावार्थाचें शिकोवण आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आमच्या कुटुंबाच्या सर आत्म्या खातीर आमी मागया. आमी संवसारांत असल्या सर आत्म्या खातीर आमी मागया जे कोण
अनाथ जावन आसा जे कोणाक कोणी मागनात तांचे खातीर आमी मागया आनी विशेश रितीन मोरयेची उतरां आमच्या मती मुखार आमी दवरया. मोरी म्हणटा आत्म्या खातीर मागा, आत्मे साल्वार जावचे खातीर मागा. तर आमी मागया. आनीक हे ल्हानशे एक नियाळ हांव भाग्यवंत पावलाच्या उतरां मुखांत राखेर करता. तो म्हणटा आमी जियेल्यारी मेल्यारी आमी क्रिस्ताचीच जावन आसा. सर्वेस्पोर देव आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.